ह्या डिपार्टमेंटान जायते इम्प्रुवमेंट करपाचो प्रयत्न केला, कित्याक हें सगळ्यात इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. ज्या डिपार्टमेंटाची रावंड द क्लॉक 24 वरां आनी 365 दिसूय सर्वीस आहे लोकांक. 1 मिनीट पासून लायट गेल्या आमच्यान रावंक जायना अशें डिपार्टमेंटाचे हें येयला ते. जावं आमच्या सरकाराच्या हेतून, जावं एक बऱ्या लोकांच्या आदाराचेर, जावं तेन्नाचो आमचो चीफ मिनिस्टर आसलो मनोहरभाई पर्रीकर, तो आतां रक्षा मंत्री आहा. तेणें म्हाका सांगलें मिलींद तें तुजे कडेन दवर, आपूण तुका सपोर्ट करतलो. ह्या सगळ्यांच्या बऱ्या लोकांच्या आदाराचेर डिपार्टमेंट हांव सांबाळपाक प्रयत्न करता. तशेंच आमची अंडरग्राउंड केबलिंग, द एस्टिमेट इज नियरली 85 crores, whereas the tendering is going to be done very soon. म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी सरान पयलीं गेल्या, सो म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर म्हाका ते टेंडर जावपाचो सर सांगतलो. तशेंच जायते ट्रान्सफॉर्मरूय म्हाका सरान दिले, अपग्रेड केले ट्रान्सफॉर्मर, आनी जायते प्रश्नूय तेजे बरें हांव घेवन वचपा आतां, कित्याक हेज फाटल्यान रोखडी आमची रिव्यू मिटींग जावपाची. मिन्स ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ माय नावेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी ते सरा मुखार घालपा आतां. म्हळ्यार हांव मागता आमचे मिनिस्टर थंय म्हाका जाता तितलो आदार दिवन आमची नावेलीची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सारकी प्राधिकरण सांगला ते भाशेन लायट येयल्यार हा जाता, पूण तशें सारकी बरी उजवाडाची करून दिवची म्हूण म्हाका